नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आजी हांव पणजे मंगेश राव हांणी बरयलेले पोट आनी हातपायो म्हणाल काणी सांगता. एक गांवांतू एक शेतकार आशिल्लो. शेतकार म्हळ्यार फार्मर, रैतू एक कृषीक म्हणूय म्हणयता. ताका गद्दे तोट पुरो आशिल्ले. ताणें सकाळींची तागेले गद्द्या वचचें, मागीर सांजेताय थंय वावंट काडचें, मागीर घरा येवचें आशिल्लें. तशी एक दिवस तो सकाळीं वचून गद्द्या काम करून सांजेर घरा येता, लायक करून न्हाता, जेवण करता, तागेले हांतला कवळ सोडवायता, मागीर न्हिदता. उश्या कान दिल्ली की ना ताका गट्टी न्हीद पडटा आनी तो घोरेंच्या सूर करता. तेन्ना हातपांयांक न्हीद येना, पांयांक जोर वावंट आयला, चमकून चमकून मस्त वावंट आयला. ते हेकड तेकड लोळटा आनी हगूर हाताल्या उलोवच्या पळयता. हाताल्या निमगीता, अण्णा तूं कशें आसा? म्हगेली अवस्थ गोतूच रे तुका. सकाळ दुपून सांजे कसल्याक रात्री ताय हें धनीक व्हांवन घेवन चमकून चमकून म्हाका पूर जेवण गेलें. कांटो म्हणना, फात्तोर म्हणना, ताणें सांगिल्ले कडेन हांव वता. तूं कशें आसा म्हूण निमगीत वपास. तेन्ना हात सांगता, म्हाका भारी सूख म्हणल्याक लावय तुवें. म्हाकाय तशीच कोयती घेवन कात्तोरका, खोरें पिकास घेवन नेल खंडूका, कुराड घेवन रूख कात्तोरका, मागीर कांडण घेवन भात कांडूका. पण म्हगेले चर्म दड्ड मांडून गेला, हांवय तशीच म्हाकाय न्हीद पडटना म्हूण म्हणटा. तेन्ना तांकां पोट दिसता, लायकून न्हू तो न्हिदला. तेन्ना बाय सांगता, न्हिदला पळय पोट, हागेल निमितीच आमकां कितले कश्ट. आमगेले धन्यान जोडलेले पुरो हक्क भरूंक जालें. आमी जोडचे आनी हाड न्हू तो खावन न्हिदोवचें. हक्कीक बुद्धी शिकूं नपू आमी म्हूण म्हणटा. तितलें म्हणटना कान्नाक जळाराचे गुयी शब्दान जागोर जाला. तो सांगता, वय वय तुमी सांगची समची, ताका बुद्धी शिकोवका हांवय येता तुमगेलो म्हूण सांगता. आमी दोळ्या लागीं निमवया म्हणून कानू दोळ्याल्या निमगीता. दोळ्या मात्र न्हीद येयले पेट्टाक ताका फात्ती सोडवाच्याक जायना. तो सांगता, म्हाका जोर कुरवण येता, कसले आसल्यार पांय पळोवया म्हूण म्हणटा. तितलें जेतना पांय वपास म्हणटा, तोंड आसा न्हय खावची तोंड, ताणें आमगेर उठयल्यार आमकां सुलभ जाता त्या पोट्टाक बुद्धी शिकोवच्याक म्हूण सांगता. तोंड उदारेक जावन हुश हुश म्हणून श्वास सोडतर आशिल्लें. तोंडाकय जागी जाता. आनी तो सांगता, जायत हांवय तुमगेलो मेळटा म्हूण सांगता. हांव नांकाल्या आनीक जिब्बेल्याक सांगता आमगेलो येवच्याक म्हणून तोंड सांगता. तावळी फाई दुखून आमगेलें काम सूर करुया म्हूण म्हणटाची. पुराजणे उठ मेळटाची. हातपांयाक समाधान जाता, तांकां लायक न्हीद पडटा. हेर दिवस सकाळीं जाता, वो शेतकार उठाच्या पळयता. पळयल्यार पांय कोपून फुगल्यांची. अरे हें कसो जालें म्हगेल्या पांयाक म्हणून तो हातान परसू वता. हात उबारूंक जायना, अशुभाल्यार अशें पडटा हात. तेन्ना तो तागेले बायले आपयता, म्हगेल्या हातपांयाक असो कितें जाल्ला गो, भलं ना अशें जाल्ला. आज मेजान कामां वचचें जायना. तूं एक करी, उकडे तांदळाचें एक मुवाळ पॅच करी, ताका इतलें तूप मीठ आनी एक आंबुलीचें लोणचें घालून म्हाका हाड दी म्हूण सांगता. बायल बामणान सांगिल्ले म्हणकेची मुवाळ पॅच करता आनी वाट्यांक घालून तागेल्याक घेवन येता. आतां नांक तागेलें काम सूर करता. हाण तोंडाल्या व्हरतना ताका तुप्पा पोरून बुळेवचे बदलाक घाण येता. तेन्ना तूं बायले विश्टायता, कसले तूं तांदूळ धुयी न्ही तशी हाडला हांवें पॅच करून म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता, ना बा तीन पंता उद्दां काडला हांवें, फुटकून धुल्ला तांदूळ म्हूण सांगता. तो मागीर येदे तोंडा घालूं गेल्यार जीब ताजी रुची मेळूंक सोणा, कोडू कोडू जाता ताका. मागीर बलात्कारान तो गिळूं गेल्यार
तोंड गिळ आयकना रावंकून सोडता. तशीची बायल वैद्याला वचून वखद घेवन येता. तेवंय गिळ आयकना तोंड. त्या मनशा ताप येता. अशी 4-5 दीस जेतना तागेलें पोट अन्न उद्दान तिलें भागून वता. हातपांया बल वता. कडेरी एक दिसू तो न्हिदला तेन्ना पांय वात्ताले सांगता, कसलो वस्त जाल्ली आमगेली, कांय त्राण ना मू आमकां म्हूण म्हणटा. तेन्ना कानू सांगता, म्हाकाय तशीची कसकेची गुयी गुयी जाता तितलेची म्हूण म्हणटा. दोळ सांगता, म्हाका मयाळ मयाळ दिसता, समज दिसयना म्हूण सांगता. आतां कसो करचें म्हूण म्हणटना तें मनीशू इतले दीस न्हिदून आशिल्लें न्हय, तशें देखून ताका न्हीद पळसनी. तेगेली बुद्धी जागृत आशिल्ली. ती बुद्धी सांगता, आनी कसं काम केलें तुमी, आलोचन केलें हांवें तुमी, पोट खात्ता तुमी मात्र वांट काडटा म्हूण तुमी लेखलें. पोट्टान खेल्लें निमितीची तुमकां त्राण येता. तेंची जाल्यार पुरा जनांनी तांगेलें काम वेवस्थीत जावन केल्यार मात्र प्रत्येक समाज चलता. हें तुमकां गोत नाशिल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना हातपांय सांगताची वय आत्तां कळ्ळें आमकां म्हूण सांगता. कडेरी आतां पुरा जने आमी पांय दुखून आमगेलें काम आमी सम कोरया म्हणून तांणी एक निर्णय घेताची. हे दीस सकाळींची शेतकारां जागोर जेतना बायल वखद हाडून दिता. आतां तोंड आपणान केलेलें कामां शिक्षा म्हूण लेखून तें कोडू वखद पिता. ताका जिब्बेर रूच येता. बायलेन दिल्लें पेज जेवता तो. ताका 2-3 दीस भितरी ताका त्राण येता आनी तो फुडले मणकेचें काम करून सुरू करता. सगळ्यांनी एकमतान आसचें कितलें अगत्य न्हय वा. नमस्कार.